Welcome to the Garden of Glory. Today's reading is from 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 15, where Paul encourages believers to pray for everyone so that we may live peaceful and godly lives. तिमोथाक पयलें पत्र ओवेस्वर 2 ओळी 1 ते 15. पवित्र सभेचो सेवा धर्म. सगळ्या आदी हांव मागतां तें हें: सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात, मागणी, विनोती आनी दिनवासनी. देवाची भक्ती आनी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगळ्या मदें फावो ती मर्याद आमी सांबाळचे खातीर शांतीन आनी सहजकायेन जियोंक आमकां मेळचें म्हूण राजां आनी अधिकाऱ्यां पासत मागात. अशें करून आमी बरें करता आनी हें देवाक आमच्या सोडवणदाराक मानता. सगळ्या मनशांक सोडवण दिवंक देवाची खुशी आनी सोमेस्तांक पूर्ण स्वताचो अनुभव मेळ्ळलो ताका जाय. हें सोत म्हणल्यार अशें: देव एकूच आनी देवाक आनी मनशांक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा. तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस आनी सोमेस्तांचे सोडवणेचें मोल म्हणून ताणें आपणाचेंच समर्पण केलें. हें ताचें युक्त वेळार केल्लें बलिदान देवाक सोमेस्तांची सोडवण जाय म्हूण साक्षी दिता. हो निरोप परगटूंक आनी विदेशांक खरो भावार्थ शिकोवंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमलो. सोत तें उलोयतां फोट सांगिना. देखून वेता थंय दादल्यांनी खरे भोगतीन मागणें केल्लें म्हाका जाय. पूण हात उबारून मागणें करतात तेन्ना तांच्या काळजांत कसलोच राग आसचो न्हय आनी सगळो वाद विवाद सोडचो. तशेंच बायलांनी तांकां सोबता ते भाशेन मर्यादेन आनी माणसुगेन नेसून येवचें. मुद्याळे केंस करचे न्हय. भांगार श्रृंगार, मणकां मोतयां आनी उंच मोलाचीं वस्त्रां घालून येवचें न्हय. भोगतीवंत बायलांक सोबता तसलो बऱ्या कोरण्यांचो जावं दी तांचो श्रृंगार. जाप काडिनासतना सगळे नम्रतायेन बायलेन शिकोवन घेवची. शिकोवन दिवंक ओ दादल्यांचेर अधिकार चलोवंक हांव बायलेक रोज्या दिना. ती उगी रावची, कित्याक देवान आदामांक पयलो रचलो, मागीर इवेक. आनी आदाम फसवलो ना, पूण बायल की फसवली आनी देवाची आज्ञा तिणें मोडली. भुरग्यांक जल्मा हाडून ती सोडवण जोडतली. त्याच बराबर मर्याद सांबाळून ती भावार्थांत, प्रितीमोगांत आनी भोगतींत थीर रावची. This passage calls us to be people of prayer and peace. God desires everyone to be saved, and our prayers can bring light where there is division. He also reminds us to live with humility, faith, and good works. Let us pray. Lord, teach us to pray for all people with love and humility. Help us live peaceful and godly lives that reflect your grace. Amen. Thank you for joining today's reading in the Garden of Glory. Remember to like, share, and subscribe for more daily readings. God bless.